आमच्या सर्वेस्परा द्यावा लागे विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमचे काकोळत करूं आनी आमचे पातकां भोगसो आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut Krista kakut kakut Krista kakut kakut Sumya kakut kakut Sumya kakut kakut. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुझो पवित्र आत्मो आपल्या देण्यानी आमकां भरू तांच्या बोलान तुका मानता तसलें नवें मन तो आमचे भितर वरसूं आनी तुजे खुशी पळोवंक आमकां आयतें करूं. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बरवे तो करो देवन तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाम. धर्मदूताचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळू जुदेवांनी पावलूचे अपराध मांडूंक नीज कारण कितें जावयेत म्हणून समजून घेवचे खातीर सरदारान पावलाक सोडूंक लायलो आनी प्रधान याजकांची आनी सगळे सानेद्रीन सभेची जमत आपयचे म्हणून हुकूम दिली. उपरांत पावलाक हाडून तांचे हुजीर ताणें उबो केलो. तांचे मदें साधुसेव आनी फारिजेव नांवाच्यो दोन वेगवेगळे पक्ष आसात म्हणून बरें कर्ण जाणा आसण पावलो सानेद्रीन सभे लागीं हे परी व्हडल्या ताळ्यान उलोवंक लागलो. भवानो, हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणाचो आमकां भरवसो आसा देखून म्हाका हांगा तणकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फरा फारिजेवा आनी साधुसेवा मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या संध्या मदें दोन पंगड जाले. कारण साधुसेव मेल्ल्यांचें जिवंतपण देवदूत वा आत्मे आसात म्हणून सतमनूंक इन्कार करतले, पूण फारिजेव हें सगळें आसा म्हूण सतमनतले. तवळ वडयेक बोबाट जाली. फारिजेवांचे पक्षाचे थोडे शास्त्री उठले आनी वाद मांडून जोरान उलोवंक लागले. ह्या मनशा थंय आमकां कांय गुन्यांव दिसना. एक देवदूत वा आत्मो ताचे लागीं उलयला जावयेत. अशें तांचे मदलो विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय फापसून तीर कर्ण उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवून वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिपायांक ताणें फरमायलें. उपरांतले राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबो रावन ताका सांगलें, धैर्य घे. जशें जेरुजलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशेंच रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिजे. देवाचें उतर हें. देवाची उदुतकार. सांबाळतर तूं म्हाका देवा, कित्या तुजेर हांव पातयला. सांबाळतर तूं म्हाका देवा, कित्या तुजेर हांव पातयला. सांबाळतर तूं म्हाका देवा म्हज्या,
कित्याक तुजे रावपाक येला सर्वेस्परा लागीं हांव म्हणटा तूंच म्हजो दानी आनी म्हजे दायज आनी म्हजे पिवन पात्र म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयला म्हाका बूत सांगतेल्या सर्वेस्पराक हांव दीन वाचता रातीचे सैत म्हजे अंतस्करण म्हाका ती उगडासाक हाडटा सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरता तो जर म्हजे द्वेशी आसा तर हांव केदींच हालसो ना सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयला सांबाळ तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयला हालेलुया 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 सोमी म्हणटा थिंगसर एक जाव तूं म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय एक जावन आसलेले बरी ती आमचे थंय एक जाव आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हूण संसासत म्हणून हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजून आपले दोळे सर्गाक लावन मुळे हांचे पसत मात्र हांव मागिना बागार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पसती हांव मागतां बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजें तें हांव तुजें तें एक जावन आसचें बरें तें आमचे ताईं एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सतपंचे पसत ते समेस्त एक जावन आसूं आमी एक तशें ते एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्ली महिमा हांवें तांकांय दिली हांव तांचे तें आनी तूं म्हजें तें आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी तुवें म्हजो मोग केले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हूण संवसाराक कळीत जातलें बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग करून तुवें म्हाका दिल्ली तीच महिमा तांणी देखच्याक हांव आसा तें तांणी आसा जे म्हूण म्हजी आशा नितीवंत बापा संवसार तुका वळखना पूण हांव तुका वळखतां तुवें म्हाका पाठयलें म्हूण हें वळखल्यात म्हजे वयर तुका आसचो तो मोग तांचे थंय आसच्याक आनी हांवें तांचे सवें रावच्याक तुजें नांव हांवें तांकां कळीत केलां आनीकी हांव तें कळीत करतलो
देवाचे उतर है वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू बलकाते म्हज्या मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, जुआंवचो अध्याय 17 वळ 20:26 म्हणसर जे कितें आत्तां आमी आयकलें तें वाचता आसतना खंडीत जावन तुमी हांगासर आसले हर एकले, तो जावं ते जावं तुमी जावं, असलें जिवीत आमकां मेळोंक जाय. असलें जिवीत आमचें थंय आसूंक जाय. जर तर असलें एक जिवीत म्हजें थंय, म्हज्या कुटुंबांत थंय, म्हज्या शेजार थंय आसा तर आजच्या वर्त्यान दुसरें जिवीत आसचें ना. कित्याक हांगासर आसचें एकच संदेश, एकच शिकोवन, तरी थोडे संग उतरां वयर ताणें गुंतयलां. एकवट, माया मोग, सांगातपण, सांगात आसचें, सांगात रावचें, सांगात जियेवचें. सर सांगता एकच. पूण जेजू क्रिस्त हाच्या जो आमच्या सुवार्थेंत तें परत 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 रिपीट करता. कशें जर तर आमकां खंयचेंय एक पद या गीत लायक जाल्यार, या मोगाचें म्हण भोगल्यार तें आमी कितें करता, परत परत आयकता, परत परत आयकता. आमच्या मोतीक गेले तितलें आमकां आनीक आयकुया म्हणून भोगता, आनीक म्हाका जाय म्हणून भोगता. कित्याक थंयसर कितेंय एक आमकां कळीत नासतना गुटासो एक मिस्तर लिपोवन आसा. तो मिस्तर कसलो? तो मिस्तर जावन आसा आकर्शक. वय थंयसर गुंतली ती उतरां, थंयसर आसलो तो संदेश, आनी ज्या कितें ती वरयलां हें सर म्हाका पसंद जाला. देखून म्हाका परत म्हाका थंयच आसूंक जाय, थंयच आयकूंक जाय, आनी त्याच वातावरणांत म्हाका जिवंक जाय म्हणल्यार चिंता भासता. वय मोगाच्या भावांनी भयणे, चिंताप बरें, आत्रेक बरें, जाय म्हूण भोगचें बरें, पूण त्या कार्यांत, ह्या करण्यांत दाखोवंक, रावोवंक, जिवोवंक तितलें सुलभ गे खंडीत न्हय. कित्याक जर तर आमी जेजूचे मिसांव एक घडी पर आमी नियल करूं तर ताका 3 वर्सान सबार संगती पळोवंक मेळ्ळें, आयकूंक मेळ्ळें, जिवोवंक मेळ्ळें. तरी ह्या सोर संगतींत ताणें पाटी मॅट काडिल्लें ना. तें बरें जावं, वायट जावं, गोरसाणें जावं, बेजाराचें जावं, दुखीचें जावं या निश्ठूर जावं, कसलेंय जिवितांत तो मुखार गेल्लो शिवाय पाटी येवंक ना, पाटी रावलो ना. ताणें केदलांस ताका भोगलें तरी बापा आनी मुखार हांव मुखार वचना, हें पुरो, सडीत जालें, म्हज्यान आनीक जायना असलें चिंताप ना. कित्याक आमी जर तर वांजेल वाचता तर तवळतलो थंयसर जाल्ली घडिता, ताणें भोगलें तें कश्ट आमकां पळयत आसतना आनी आयचो वांजेल आमी वाचता आसतना मस्त फरक आसलें बरें भोगता. कित्याक ताणें आपयल्या त्या शिसांक सोर संगतींनी ताका मेतेर करून तांचें जिवीत दृढ घट तीर करूंक कितलें प्रयत्न केला म्हळें हें आमकां वांजेल वाचतना कळीत जावंक जाय. कित्याक सबार फावटी ताचें शिस्त अचकत जाल्लें, सबार फावटी त्या शिसांक नाका म्हूण भोगलें, सबार फावटी त्या शिसांक हें पुरो, हें आमकां जाय, आमकां जावचें न्ही, हें बारीक कश्टांचें जिवीत हें आपोवणें तितलें सुलभाचें न्ही, तांकां भोगलें जाल्लें. पूण तरी हे खंयच्या संगतीन जेजून पाटी मेड काडूं ना, परत परत तांचें जिवीत घट करूंक ताणें प्रयत्न केले, भावार्थ तीर करूंक प्रयत्न केले. कितले पट ते पाटी गेले की तितलेच पट ताणें पाटी परत आपयलें. म्हजे संग रावा, हांव तुमकां शिकयतलो, हांव तुमकां घट करतलो, होसो एक विश्वास तांकां दिल्लो. आनी हो विश्वास आज आमकां खरो जाल्लो कळीत जाता. कित्याक जें कितें आपल्या बापान ताच्या पुताय थंय आशिल्लें तें संपूर्ण जावच्याक हांगासर म्हळां. कित्याक ताची न्ही फकत ताणें महिमा परगडची,
न्ही फकत ताणें समजून घेवचें, न्ही फकत ताणें एक जावन रावचें, ताच्या बदलाक जें कितें आतां आयकलें जेजू म्हणटा हांचे पसत मात्र हांव बागिना, बागार हांचे सांगता, हांचे उतर आयकून सोर मनशां जो कोण सत म्हणटा तांचे पसत हांव मागता. म्हणजे जेजून 12 जाणां विंचून काडले तरी, तांकां ताणें शिकोवन दिली तरी, ताणें उपरांत म्हळ्यार सगळ्या संवसारा वसाने म्हजे बरी खबर परगट कर म्हणलें तरी ताका थीर करूंक जाय आसलें. आनी तें आज तो दृढ करता, तें आज धैर्यान तो म्हणटा. वय मोगाच्या भावांनी भयणी, आमी कितले म्हळ्यार प्रूफ आमी सबार वर्सां एकाच जाग्यार आसून एकाच कुटुंबांत आसून तुका एका आपोवण मेळटा, जावं बरो भायल्या गांवांत वचून काम करचें या आनी कितें जिवीत जिवच्याक थंयसर वचचें. प्रत्येक जावन धार्मीक भाव भयणी या याजक तांकां एका फिरगेंत आसून एक 10 वर्सां 15 वर्सां आसून थंयसर तांकां इतलें बरें जालां की थंयचो संबंद इतलो घट जाला की थंयचो लोक एकच म्हणल्यार कुटुंबान जातला की अचानक वडील म्हणटात या बिस्प म्हणटा आज जावन तूं असल्या एका फॉलांनी हळ्ळेक वचो, मिसावटाण्याक वचो, थंय सगळें नवेंच कांयच कळीत ना, लोक नवो, रीत रिवाज नवे, भास नवी, अशें आसता. कितें जातलें, कशें जातलें? वय ताका खबर मेळटा आसतनाच हांगा सुरू जाता एखाद्या कावजेनी बिरात, तो लोक म्हाका मानवत गे, हांगास इतलो संतोश नासलो, मोगान आसलो, स लोक म्हाका मानतलो, स लोक म्हाका वय राव म्हण सांगतलो. पूण आज असले जाग्यार वचजे थंयसर कसलें वातावरण आसतलें, कसलें चिंता पळय, हें पुरा आरावन न रावन करता आसतना मस्तूट बें दिसता, भिरांत दिसता. पूण जो कोण जें कितें जेजून सांगलें तें समेस्त एक जावं, तूं म्हजें थंय, हांव तुजें थंय. असल्या चिंतपांत एकलो मिशनरी, एकलो व्यक्ती, एकलो मनीस असले मेट घेता आनी वेता, ताका बें आसना. कित्याक ताका कळीत आसा तो म्हाका सांडून घालचो ना, तो म्हाका पयस करचो ना. थोडे दीस कश्ट आसतले, कित्याक पयल्यान पयलें म्हाका वचून सट्ट जायचें, कसलें वातावरण हांवें पळोवंक जायचें, तांच्या लोकां थंय एक जावन जियोंक जायचें. तांचें चिंतप कसलें आनी म्हजें चिंतप कसलें थोडें बटें फरक आसतलें. पूण तरी खंयसर धैर्य आसा, विश्वास आसा, पात्यनी आसा, भरवस आसा आनी तुजें तें मागण्याचें हातेर आसा. असले संदर्भार बिलकुल भिवची गरज ना. परच्या परस हांगासर एक तरणाट आयलो, ताका कॅनडा वचून विजा मेळ्ळी आनी तो इतलो तरणाटो आसुनूय ताका धैर्य आसल्यार कितेंय आपल्या काळजांत एका तरी बें, फादर पयले फावटी हांवें कॅनडा वचचें, म्हजीच म्हणलें कोणूच ना, म्हाका कंपनीन म्हाका विजा दिल्या, कंपनीन म्हाका आपयला, पूण हांगासर ह्या कंपनींत हांव वळखतलो, मानवतलो, थंयसर कितें काल समजना. देखून म्हजे खातीर मागा फादर, म्हाका एका तरी कावजेनी बें दिसता, पूण म्हाका वचचें. कित्याक म्हज्या कुटुंबा खातीर, म्हज्या फुडारा खातीर आनी म्हज्या बरेपणा खातीर, म्हज्या जिविता खातीर. वय पूण अशें आसतना बें साहज, कावजेनी साहज. पोर कितें जालां, तुजें तें तो भरोस आसा, जेजू म्हजी संगी आसा, येदोलो म्हणून म्हाका राखला. जर तर ती म्हाका विजा मेळ्ळी ताच्या मुखांतर, ताणें म्हाका बेसावंक घालें, देखून म्हाका हो अवकाश मेळ्ळा. हो अवकाश हांव बरें करून उपयोग शिता, होगडाय ना, बागार धैर्यान मुखार वेता. तें जालां खंडीत जें कितें जेजून म्हळें तें एक जावच्याक तुवें दिल्ली म्हाका तीच महिमा हांवें तांकांय दिवच्याक. वयता जाल्यार वयता म्हळें म्हणलें तुवें तशें सासोवंक जाय. कित्याक येदोल म्हणसर तुजी पप्पा मम्मी, भाव भयणी, इश्ट मंत्राचें सांगत आसतलें, कितेंय कश्ट आसा सांगता आसतलें. पूण आतां वय आतां तसलें बें ना, पयलींचें बरी. वय गिनी गेल्ल्या क्षण तुवें वर्स ऑन केलें जातलें, फोन ऑन केलें, पप्पा हांव पावलो, मम्मी हांव पावलो, आलें कुडलें तुका संभाशण करूं जाता. पयलींचें बरें न्ही, पयलीं वचून एक म्हयनो जाल्यार खबर ना, हांगा आवय बापाय कंत करतात, कितें जालें गी पुताक, कितें जालें गी दुयेक, आनी की कांय लेटर येवना. पूण आज तसलें बें ना. पूण आज बें कितें
आमचे दय आसते आत्मिक जिविताचे बे कित्याक म्हाका आजुनी जेजू म्हजे थंय आसा म्हणल्यार भोगना देव म्हजे सांगे आसा म्हणल्यार भोगना तेन्ना म्हाका बरें दिसता उरले सर फॅसिलिटीज आसात सगळी वस्तू आसात सर संगती मेळटात पूण कितें जाला म्हजे थंय जेजू आसा तो वस्ती करता तो आसतना म्हाका बेना हें चिंता आसला तर कितेंच भिवची गरज ना पूण सबार फावटी हांव तो आमी पाटी आसा देखून आज जेजू परत 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 रिपीट करता आनी देखून जेजू असं म्हणता हिज इंटिमेट रिलेशनशिप विथ द फादर अँड रिव्हिलिंग डीपर द लव ऑफ द फादर फॉर ईच वन ऑफ अस म्हणजे जे कितें तो संबंध आसा आपल्या बापाताय तो संबंध आपल्या पुताताय तोच संबंध आपल्या लोकाताय तोच संबंध समेस्त थंय एक जावच्याक एक जावन रावच्याक हें जावन आसा ताजें मॅट ताचें चिंताप हेच चिंताप तुजें थंय आसा गे म्हजें थंय आसा गे आमचें थंय आसा गे वा ना तर म्हज्या भावानी भयणी आमी कितलेय मागणें करूं कितले फावटी आमी मिसा वचूं कितले फावटी आमी आंजल वचूं पूण तो म्हजे संगी आसा हांव तांचे थंय आसा आमी चडशे एक जावन आसा हें चिंताप आसूंक जाय असलें चिंताप जर तर आमी तिरसान आसा धैर्यान आसा कितेंच बें ना थोडो ल्हान ल्हान संगती आसतना आमकां फाटी सरजे तो ना म्हणलें चिंताप आसना पूण आमचें तें ही असखतकाय जावन आसा प्रत्येक जावन आमी सबार मोठे आयकले जावन आसा फादर हांवें इतलें मागलें इतलें विचारलें तर जेजू म्हजे म्हाजें आयकोना हांवें विचारलें म्हाका मेळोंक ना कित्याक इतलीं वर्सां तो म्हजे संगी आसून म्हाका सोडताना दिलें कितें बेजार नातलें कत नातलें दूख नातलें चिंताप नातलें देखून म्हाजें थंय व्हडलें आकर्शक नातलें अचानक म्हाका एक पिडा आयली तें जाल्यार म्हाका बगलें म्हजो विश्वास कितें आसा बाबार्थ कितें आसा तर आतां कितें म्हाका अशें भोगता जर तर सुरू तावंच तुका केन्नाच चिंता बें बिरात पिडा शिडा नातलें असले संदर्भारी तो म्हाका जाय तो नातलेशें म्हाका जिवंक जायना ताजें बेसोन आसतना मुखार वचना असलें की चिंता आसलें तर आज एक ल्हानशी पिडा येता आसतना हांव भियेनातलो हांव फाटीं सरनातलो कित्याक ना ताचे मुखार येदलो म्हाका ताणें राखला सांबाळला ही पिडाय तो निवारतलो ही पिडाय तो फाटी करतलो म्हाका गूण करतलो ही चिंता आसतलें पूण अशें आसाना आमचें थंय सबार पडून तुमी चिंतून पळयात थोडे बोटी तुमकां ल्हानशी कश्ट येता आसतना ल्हानशी पिडा येता आसतना ल्हानशी एक्सिडंट जाता आसतना आमी कितले पटी आमी सुरसुरता कितले पटी आमी पुरपुरता कित्याक हांगासर कितें उणेपण आसा कितें सुकोन गेला हें आमी चिंतूंक जाय आमी मागता खरें मिसां वेता खरें कुमगार घेता खरें आनी हेरांकी सांगता खरें पूण अशे संदर्भान म्हजें जिवीत कशें जावन आसा हांव ल्हानसो कोरीस घेवंक तयार आसा गी तो कोरीस ताच्या मोगा पासून ताणें दिल्ले म्हणून घेवंक हांव तयार आसा गी ने हांवें थोडे कश्ट काडले जे देखून मात म्हाका शाश्वीत जिवीत मेळटा सासणीक जिवीत फावो जाता म्हणलें चिंता आसा गी सबार फावटी आसतना कित्याक आमचें थंय आसचें तें स्वार्थपण आमचें थंय आसचें तें मनशापण तें घेवंक आमी शकना तर म्हाका भावान भयणी आज जेजू क्रिस्त अशें म्हणटा आसतना बापा हांकां तुवें म्हाका दिलाय संवसाराच्या आरंभा आदींच तुवें म्हजो मोग कर न्हू तुवें म्हाका दिली तीच महिमा तांणी देखच्याक पळोवच्याक हांव आसा थंय तांणी आसा जें म्हूण म्हजी आशा म्हज्या भावानी भयणी पळय गी इतलें पुरो आमी आसकत आसल्यार फाटीं चल्ल्या तो आमकां सोडून घालिना तो आमकां नेगार करिना तो आमकां पयस करिना कित्याक तो आमचो मोग करता तो इतलो मोग करता की ताणें सर्वच ताजें जिवीत ताणें खाली केलें कुर्सार रक्त मुखार वारयलें आनी उपरांत जिवन जाल्या उपरांत आमी परत एक जायन म्हणून ताची आशा तर ती आशा सफल करूंक आमी तयार आसा गे ताच्या आशा प्रमाणे चिंतपापण जियोंक आमी तयार आसा गे एक जावन आमच्याक न्ही फकत हांव आनी म्हजो पूत न्ही फकत हांव आनी म्हजे धूव भागर हांव म्हजें कुटुंब म्हजो बाप म्हजो जेजू क्रिस्त आनी सर्वच आमी सोर सांगता सोर
संदर्भ वेळे खंयचे वातावरण असो दे ह्या वातावरणात आम्ही एक जाण मुखार वचून तयार आसा गे चिंतून पळयया. सुम्या तुका किते हांव सावकाणीक मुठी आतां बोटां सोडून तुका हाडून येता भुंडू ताका सोडून तेणे तुज्या मुखाची मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझ्या मुझे जीवन केलाय ते पावन पवित्र मारुत्रान तुझ्या म्हाका भेटून दिता स्वादी तुझे सेवेक सोम्या आसावं लागता. सोम्या तुका देव किते हांव सावकाणीक मुठी हातां बोटां जोडून तुका हाडून येता भुंडो ताका सोडून तेणे तुज्या मुखाची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. ही तुमच्या तणकलें बलिदान आपल्या मनाकानी नेमे आनी आमच्या सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बेले वरवे आमीच तुका सदां समर्पले बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरांनी ससनाच्या देवा सर कळ्यांनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासो फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवान जावं मरणांतलो तो आपल्या शिसांत दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपल्या पदव्यान सरकार सडलो. अशें तांणी केलें आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हास सगलो संवसार आनी सर्गींची चरदलबा निरंतरी गायता तुजे मुखार. Debaraso servis putur sekali sonsar bola tuja wibawa vusegi tuka cece vusegi tuka cece सर्विस पुराची नावी येता ताका चिच वुसर्गी तुका चिच वुसर्गी तुका चिच.
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोंसुंकाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूचे. तेच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्तें कराराचें हें रगत, पदकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या वखदासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभता, तुझे पूर्ण जीवन आमी परगटा, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेका, तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आमी अत्रेका. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडवणीचे काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करप आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सतल्या आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितेमीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो प्रभू सदरून मेल्ल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर, तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तान तुजें फजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मेरे देवाचे माये संगती, भाग्यवान तुजो तुजो पती, भाग्यवान दर आनी सोयर काळी तुका आमच्या वयल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाम. आमेन. जेजूची आशा जावन आसा आमी समेस्तांनी सदांच एक जावन आसत जाय, एक जावन राव जाय, एक जावन जिये जाय. तर हाका निजाय की आमकां मागण्याची भोव गरज. तर त्याच समय जेजू क्रिस्तान शिकयलें भोव आपुरबायचे मागणे आतां आमी सांगता म्हणुया. आमचे बापा सर्गेंच्या, तुझे नाव पवित्र, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाता.
आमचो दिसपट्टो राज आजम कांदी आनी आमी आमचे शिकलेले आमशिका तशी आमची पटकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायट विघ्नांतल्या आमकां निवार. सुरेश परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो शानात रिक्तलांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक सृष्टी पृथ्वीनी महिमा तुजी सस्नच्या सस्ना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोमय आसो. तुमचे सुमे आसूं. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेचे जेवण आपयल्या ते सुभागी. सुम्याच्या जत्रांची म्हाका फोना जत्रांत संपली. मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Susan pasok turu Muktuso puro sumya Muktuso puro Isle kumciu dilolo Muktuso koro Solo somiam bui akat solo mokasa peto aso sesan paso guru.
प्रार्थया. देवा आमच्या प्रितेच्या बापा, सर्गार गेल्या पूण गोवा उंड्याच्या आनी दाखा सोऱ्याच्या रुपान आमचे कान पिवण जाल्ल्या तुज्या पुताक आमी घेतला. ताचे वरवीं सर्गेचे जानवान आमी बरो आनी आमकां नवो जीव आनी घटाय मेळो अशें पवित्र आत्मा सगळे देणी सुभापणान घेवच्याक आमी आयते जावं. हे आमी मागता तुज्या पुतांचे जेजूचे नांवें. आमेन. सरस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. प्रागाच्या बालका जेजूचे नवेन. मनशाच्या भुरग्या सांगातार आमचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. सर ताच्या गरजांनी तो मनशा पावलो. पिडा गुण करून दैवी वयस म्हणलें नांव ताका फाव जालें. ज्ञानार्या शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या पयत बाळपणांत हांव मनशाक ताच्या चड गरजांनी तो पावता. प्रगाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तो म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. मोगाच्या न्हू आतां अवकाश जावन आसा. आमची चर ते सवा आमची मागणी आमची विनवण्यो ताचे मुखार दवरच्याक प्रत्येक जण हांगासर फाटल्या दिसांनी आयले तर ते सवा ताका समर्पुया. ताका कळीत आसा जें कितें आमकां जाय, देख कितें आमकां गरजेचें जावं करून आमचे वायुक्तीक ह्या सामाजीक ह्या विविध संगतीची विविध गरजेची ती सर ते सवाताच्या मुखार दवरया. आनी थोड्याच दिसांनी इस्कॉल सुरू जावचे आसात. भुरग्यां पासत तांकां बरी शिकप मेळच्याक, बरी इस्कॉलां फावो जावच्याक, तशेंच आवय बापायनी सर तांकां सहकार दिवच्याक, तांची बेजार पयस जावच्याक, प्रत्येक जावन फीस बांदूंक खंयत पयशे हाडचे ह्या सर संगती विशयांत तसो जेजू आमकां वाट दाखयता म्हणल्यार चिंता पासून आमची सर मगनी ताचे मुखार दवरया. सर ते सवा ताका समर्पुया. आमचे ते असले सर भाव भयणी पिड्यात वळवतात, कश्ट जातात, आस्पदार आसात. आमची वडिलां उतरप्रायेची बापाय मालगाडी आनी विविध कश्टांनी पिडेन वळून आसची सर्वांक जेजू मुखार दवरया. आनी जो कोणे आमचे तावन मागणें विसारला तांचे बसत आमी मागया. सबार जर आमचे संगी येतात तांचे खातीर मागोवंक आमकां कळीत आसा कोणाची पिडा बरी ना, कोणाक कश्ट आसा, कोणा घरांतय पिडेस्त आसात, तांकां समेस्तांक सांगात घालून जेजूक समर्पुया. तसो जेजू क्रिस्त आमची मागणी स्वीकार करून दी. प्रार्थया. ए भाग्यवान जेजू बालका, जी सर पदवेनी आज्या पावत तुजो हात बेसावंदी उखल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तान कदायन आयक तुज्या बेसावनी बरो. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या सांगात म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां ये, तुजें कशें सर्गांत जाता तशें संवसारांत जा. आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें बरो दिवं नाका पूण नामान बरये कृपेन बरले समतीचे सांगाता या भितर तुझे आनी सदां फळ दिकुचे जेजू बगेन बरये देवाचे मे आमोप्यां खातीर विनंती कर. आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी देवाचो पोत मनीस जालो आनी देवाचो पोत मनीस जालो
महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बालका आमचे बेसावकार आमची मागणी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बालका आमचे बेसावकार आमची मागणी महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जेजू बालका आमचे बेसावकार आमची मागणी जेजू बालकाक मागणे या जपाच्या जेजू बालका जेजू रजा कालसाचेर एक कळती दीस घाल तुमकां सत्पडना इतले बेरमोतेन बरले मोवाल काळीज मागणी सुखार संदी आणि इतल्या त्रेकान मागचे कृपा आमकां दिवली आड आमचे वयर सर कश्ट तुजी कुमकाणी पुजोन आमकां धाड बापा सांगाता आमी तुका वर्णन सदा सुरवता आमेन. आतां एक घडीभर आमकां फावो जाल्ल्या सर बऱ्यापणा बसत बेसांव बसत आशिर्वाद बसत सबार फावटी आमी चिंती नासतना ताणें आमकां बेसांव दिला आमकां कुमो केला अर्घां दिल्यात ह्या सर संगती बसत आमी जेजूक अर्घां दिवया. ए बो उद्धार बाळोक जेसू तुजे मुखार आमी सर पडटा तुजे मुखार दया केल्या व्हडा उपकारा खातीर आमच्या अर्घा बेटो आमी आयल्या तुजे काकुळतेनी वर्णेतल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार आमची सगळी पत्तेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजापाच्या आयजापाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी मान दिवन दी तुजी कळनातली मजा जोडून दी सरस्वती आणि महिमा जावं तुका बालका जेजू आमेन. आता आमी बालका जेजूचे आशिर्वाद घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मा सगळें जियेता आनी राज करता सस्ताच्या सस्ताक आमेन. मागता तुमकां समेस्ताक एक बरो दीस. जेजू बाळका नमन तुका तुजे बिने संवसारांत नाको नाका जिने वाटेर आमचो हात सोडनाका व्हरून पाय आमकां सुखा सुखा तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय तूं आमचो राखो तूं सावास्कार उर्बेवंत जेजू दी तूं घटाय सुवार्थीक आमी दिवच्या गांवांत मुगाळ पुत्रा सोमे अवकार बरे आशिर्वाद दी आमकां. भाग्यान कुर्साचे कुरवेण्य और आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसवंतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.